थर्सडेसून हांगा काम सुरू जाता हे ग्राउंडाचे. सुरू म्हणल्यार एट द कॉस्ट ऑफ 25 lakhs ते डेव्हलप करून लेवल करून ते सादारण हांगा लॉन घालून दोन गोल पोस्ट घालतले. पूण सायमल्टेनियसली हांव मुद्दम सांगपाक सोदता हेजेर ते उपलब्ध उरना. हांवें FC गोवा एप्रोच जाल्ले हो ग्राउंड डेव्हलप करून आमकां दी म्हूण. हांव मुद्दम हांगा बोगमाडकारांक सांगपाक सोदता FC गोवा नॉर्थ गोवा बेस्ड आसा. ते काय हिंगा येवन ऑल द टायम ग्राउंड यूज करपा ना, सगळे वेळ तांकां नाकाच. ते एक प्रोग्राम लॉन्च करता विलेजर्स म्हणजे हांगा बोगमाड्याचे विलेजर वा सरावंडींग विलेजीस युथान डेव्हलप करपाक फुटबॉल खेळपाक. तेंचे हेतू एक जावन आसा टू डेव्हलप तेंचे म्हणणे प्रमाणे टू डेव्हलप फिल्ड्स ऑफ ड्रीम्स. ओके, फिल्ड्स ऑफ ड्रीम तेंचो एक प्रोजेक्ट आसा अंडर CSR wherein they want to develop young talent. So Goa is like the mecca of football for entire country. So जेन्ना गोंयान नवीन प्लेयर ते सोदतले, नवीन भुरगे ट्रेन करतले, हो एक ग्राउंड आसतलो तेंचो ट्रेनिंग पर्पसाक. आनी तेंची मेन तरी ते लोक हांगा टीम खेळपाक पावपाना कित्याक तांकां पयस पडटले. कित्याक थोडे गैरसमज करपाक सोदता आतां FC गोवा गेल्यार आमकां मेळपाना. एक कमिटी पंचायतीन काडलेली आसा, पंचायती बसतली आनी आमी ते MOU वेवस्थीत सायन करतले. सो आमकां फुल्ली डेव्हलप्ड मोस्ट मॉडर्न ग्राउंड हांगा मेळटलो आनी म्हाका दिसता हो बऱ्यांतलो बरो ग्राउंड मेळटलो.